न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन। राज्यांत अपघाताचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना, तर आयज सकाळीं गिरी म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका 35 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। तर मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी बसीन मुखार वचपी दुचाकीक फाटल्यांतल्यान नेटान धपको दिलो आनी हो धपको दिलो तेन्ना दुचाकीचेर आशिल्लो जो तरणाटो आशिल्लो तो दुचाकी वयल्यान सकयल पडलो। इतलेंच न्हय तर ताजे वयल्यान ही बस जी आसा ताज्या वयल्यान गेली आनी ताका चिड्डून थंय जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा। तर ह्या घडणुकेचो आतां फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा। ही आशिल्ली आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट। कारण गिरी म्हापसा जो अपघात जालो तो खूपच भयंकर आशिल्लो। आता मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तो खंय लॉ डिपार्टमेंटाचो अंडर सेक्रेटरी आशिल्ल्याचें कळटा। हे विशींचो फुडलो तपास सुरू आसा। फुडें वचूया दीप्ती कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपी गोमांसाची तस्करी करपी 2 जाणांक अटक केल्ली आसा। ह्या कारवायेत 6.75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलो गोमांस जे आसा ते जप्त केल्ले आसा। तशेंच ह्या पुलीस सद्या ह्या प्रकरणांतलो जो मुखेल सूत्रधार आसा ताच्या मागार आसा तो मूळ कर्नाटकचो अशें कळटा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार शिरोडा वाठारांत बेकायदेशीर रितीन मडको घेवप्यांचेर धाड घालून ह्याय प्रकरणांत पुलिसांनी 2 अटक केल्ली आसा। विशाल शिरोडकर आनी वैकुंठ शिरोडकर अशी अटक केल्ले। दोगांची नांवां आसा आनी तांच्या आड सद्या गुन्यांव नोंद केल्लो आसा। ह्या कारवायेत पुलिसांनी 3,360 रुपये रोकड, 2 मोबायल आनी 1 कॅल्क्युलेटर जप्त करून तांचो फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा। तशेंच देवळा सुर्ला सांखळे वाठारांत आंबाड्याचें झाड 2 वीज खांब्यांचेर पडिल्ल्यान एका 4 चाकीचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा। ह्या घडणुकेक लागून थंय जी वाठाराची देवळवाड्याच्या सद्या वीज पुरवणीचेर बरोच परिणाम जाल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। देखून हाचे फुडें अशी घडणूक परत जावची न्ही म्हणून बाकीची जी हेर धोकादायक झाडां आसा ती बेगोबेग ट्रीम करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। तशेंच फाटले 1.5 वर्स जाले किल्लपाल ते फोंडे प्रवास करपा खातीर खाजगी बस जी आशिल्ली लोकांक खातीर ती बंद पडिल्ल्यान थळाव्यांचे खासा करून विद्यार्थ्यांचे बरेच हाल जातात। पालकांक विद्यार्थ्यांक दारबानोडे किंवा तिस्क उजगांव मेरेन सोडचे पडटा अशी तांची कागाळ आसा। हाचेर उपाय म्हणून तांणी कदंब महामंडळाक कदंब बस सेवा थंय सुरू करपाची मागणी केल्ली। निवेदन पत्रूय तांणी सादर केल्लें पूण कोणेच दखल घेतिल्ली ना। देखून आतां बेगोबेग ही समस्या तांची जी आसा ती सुटावी करून थंय कदंबा बस सेवा सुरवात करची अशी तांची मागणी आसा। ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। ह्यो 4 बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। फुडें वचूया उत्तेजा कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। भायले प्राध्यापक घेवपाचेर बंधनां आयल्या ताका लागून जो गोंय विद्यापिठाचो जो दर्जो देंविल्ल्याचो दावो सद्याचो उपकुलगुरू हरिलाल मेननान केल्लो। ह्या विधानाचो आर्जीन निशेध केलो आनी हो लोकांचेर गोंयच्या लोकांचेर अन्याय आसा। विद्यापिठाचे जे उपकुलगुरू आसा तांणी केल्ल्या विधानाचो तांणी माफी मागची अशी मागणी आरजीपीन केल्या। आनी तशेंच जर ते तशें करिनात जाल्यार ते विद्यापिठान वचून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान दिलेली आसा। आनी दुसरें म्हळ्यार फाटले 4 म्हयन्या पयलीं गांजे म्हादय न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ल्या तरणाट्यांक 4-5 तरणाट्यांक बुडून मरण आयिल्लें ताची दखल उजगांव पंचायतीन आनी फोंडे पुलिशेन घेवन थंय आतां जी गांजे म्हादय न्हंय आसा थंय सुचोवणे फलक लायल्यात आनी हे खातीर वायट घडणूक घडची न्हू म्हणून संबंदीत पंचायतीन आनी ही पुलिसांनी ही उपाय येवजण केलेली आसा। सर तर दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो।
गोवा विद्यापीठाचो व्हायस चान्सलर हरिलाल मेननान जे एक स्टेटमेंट केल्ले आसा की भायले प्राध्यापक घेवपाक मेळनात, ताका लागून गोवा विद्यापीठाचो जो दर्जो हा तो देविल्लो आसा. ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान सद्या गोंयभर बोवाळ पडला आनी कालूच हाचेर गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेवन हरिलाल मेननाचो निशेध केलो आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताका जाता तितले बेगीन काडून उडोवचो अशी तरेची मागणी केली. आयज ह्याच विशयाचेर RGPन पत्रकार परिशद घेतली आनी जो व्हायस चान्सलर आसा हरिलाल मेनन ताका उजरावन काडलो. ही बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार पार्रा वाठारांत एका ओडिशाच्या कामगाराचो आयज खून जाल्लो आसा. देखून हाची सविस्तर बातमी अशी म्हळ्यार ह्या ती पार्रा वाठारांत एका बांदकाम सुवातेर हे तिगय कामगार एका शेडीत रावताले आनी तांच्या मदीं कालच्यान एक वादावादी सुरू आशिल्ली आनी त्या वादावादींतल्यान हातूंतल्या तिगा कामगारांतल्या दोगा कामगारांनी ह्या एका कामगाराचेर सुरी तशेंच रॉड घेवन हल्लो केलो आनी ह्या हल्ल्यांत त्या कामगाराक बरीच दुखापत जावन ताका मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणांत जे दोगूय सामील आशिल्ले तांच्यांनी ताचो खून करून ह्या घडणूक थळा वयल्यान पळ काडिल्लो. मात म्हापशा पुलिशेन तांचो सोद घेवन तांकां दोगांकूय अटक केल्ली आसा. तशेंच तांचे सत्या नबरंगपुरा आनी ताचो चलो थबीर नबरंगपुरा अशें तांचे दोगांचें नांव जावन आसा. देखून हाचो फुडलो तपास म्हापसा पुलीस करता. तशी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मोगो पक्षांत आमदार म्हूण निवड आयले उपरांत जे पक्ष सोडटात तांकां परतून घेवचे नात. तशेंच पयल्या टर्मांत जो पक्षांत निवडून येता ताणें मंत्रीपद घेवच्या पेक्षा अध्यक्षपद स्विकारून अणभव घेवचो असो पक्षान निर्णय घेतिल्लो आसा अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगिल्लें आसा. हेर पक्षांनी अशी पद्दत आपणावची, ताचो फायदो गोंयच्या उदरगती खातीर जातलो अशें मंत्री सुदिनान सांगिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर पळयात. काणक्या जे म्हापशा जे मर्डर जाला त्या मर्डराच्या प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन बापूय आनी पुताक दोग जाणांक अटक केल्ली आसात आनी हे विशींचो फुडलो तपास सुरू आसा. ही न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक TV.